भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। या वेळार अनुराग ठाकूर हांणी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयान दुसरे स्थान मेळयल्ले खातीर राज्य सरकाराक परबी भेटयली। तशेंच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंयान पर्यटन आनी माहिती तंत्रगिन्यान क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्याचे सांगीत राज्याच्या उदरगतीची तोखणाय केली। भेटी वेळार गोंयच्या उदरगती विशीं लेगीत चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। मजगतीं मुख्यमंत्र्यान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली। उदरगतीच्या कामाविशीं तशेंच पक्ष संघटन अदीक बळिश्ट करपाविशीं चर्चा जाल्या। सैमाची काळजी तुम्ही आम्ही सगळेच जाण घेतात। बेंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सान एक स्टडी गोंयाचेर केली। तुम्ही म्हणटात कसली स्टडी? जे डॉल्फिन पळोवपाक टुरिस्ट वतात, डॉल्फिनाची अशी सैर करपा खातीर बोटी वयतात, तातूंतल्यान टुरिस्ट बसलेले असतात, ताचो परिणाम डॉल्फिनाचेर कितें जाता असो स्टडी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हांणी केला। तांकां तातूंत खूब हुस्क्या सारकी गजाल दिसून आयली। तांकां अशें दिसलें की बोटी आयले की डॉल्फिन उगी जातात, तांची जी नॅचरल मुवमेंट आसता ती बंद जाता। एक सायडीन दुसरें तेंच्यांनी म्हटलां की नुस्तेकार जे आसा ते आतां दर्यादेगेच्या किनाऱ्या वयल्यान लागीं नुस्तेमारी करपाक लागल्यात। 750 मिटरान ही नुस्तेमारी जाता, ताचोय धोको डॉल्फिनांक आसा आनी बोटींची वाडलेली संख्या जी आसा ताचोय धोको डॉल्फिनांक आसा। तेका लागून डॉल्फिन वाचय अशी एक मोहीम फुडें घडये सुरू जावं येता। गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाच्या कृतीक गती मेळ्ळ्या। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हाणें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेतली आनी म्हत्वाच्या राजकीय घडामोडी विशीं भासाभास केली। गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षाचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या। तशेंच एकमत जावपा खातीर बेगीनूच औपचारीक बसका जातली अशी माहिती दिल्या। दर एका निर्णयात गोंयच्या लोकांच्या हिताक सगळ्यांत चड प्राधान्य दितले अशें सांगून विजय सरदेसाय हाणें हे बसकेक विरोधकांच्या एकचाराचे पयले सकारात्मक पावल अशें म्हटलें। समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात म्हत्वाचो आदेश दिला। ह्या प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजो सयत वट्ट 8 जाणां 8 आरोप निश्चित करपाचे आदेश मेर्चेच्या सत्र न्यायालयान दिल्यात। जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो। जांचे आड आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिला तातूंत जेनिटो कार्दोज, एन्थोनी नदार, फ्रांसीस मिंगेल आरावोजो, मनीष हडफडकार, सुरेश नायक, फ्रांको डिकोस्टा आनी सैराज गोवेकार हांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत खुनाचो यत्न, गुन्यांवकारी कट, बेकायदेशीरपणान आडोवप ह्या सारक्या गंभीर कलमां सयत अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत आरोप केल्यात। पणजे कांय मुखेल रस्त्यांचेर सध्या सरकारान घातिल्ले म्हारग शोपीस पळोवपाक मेळटा। येरादारीचेर नियंत्रण हाडपाक पणजे सिग्नलां बसयल्ली, मात ही सिग्नलां सध्या शोपीस जावन राविल्ल्यान चलत वचप्यांक सध्या जीव मुठीत धरून खतरोके खिलाडी जावचे पडटा। आदींच अपघातांनी भर पडत आसा, तातूंत ही बंद सिग्नलां। वेगान धांवपी गाडयो चलत वचप्यांक घेवन गेली जाल्यार जापसालदार कोण? करदात्यांच्या पयशांचो खरेंच इबाड चल्ला वय? लोकांक प्रस्न सतायता। कुडचडे मोरायले वाठारांतल्या BSNL टावराची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या टावराचेर तण आनी झाडां वाडिल्ल्यान सोरोप आनी हेर सरपटपी प्राण्यांचो आंकडो वाडला। तशेंच जळारी लागून वेगवेगळ्या दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा। खास करून शाळेची विद्यार्थी आनी पालक हो मार्ग वापरतात, देखून सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासिल्लो आसा। देखून संबंदीतांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागला।